So this government is giving you assurance, but it is going back on its words. So we don't have faith on this government. It is high time this government acts and implements its assurance given to the people of Goa. Thank you. बरें सगळ्यांक हांव फाल्यां गोंयच्यो सुटके दीस हांव आमच्या सगळ्या भाव भयण्यांक आनी गोंयकारांक सुटके दिसाची मनोनीत परबी दिता. आमकां गोंयकारांक आमच्या सुटकेचो दीस आनी गोंयची सुटका जाला तेजो खूब अभिमान आसा, गौरव आहा. आमकां पोर्तुगीज राजवटींतल्यान सुटका मेळ्ळी तेका आमी खूब खुशाल आहा. आमकां तेज्या बद्दल गौरव आहा. पण त्याच बरोबर ज्या तरेन आमचे कामगार वर्गाचे, आमच्या किरडल्ल्या लोकांचे, आमच्या युवकांचे, आमच्या बायलांचे, भुरग्यांचे प्रश्न आसात. कष्ट करपी लोक, श्रमजीवी लोक, तांचे प्रश्न आसात. ताच्या बद्दल सरकाराक, येयल्ल्या गेल्ल्या सरकाराक काळजी ना. ताका लागून आमी आयज सुटके दिसाच्या एका दिसा पयले आदल्या दिसा आमी एक प्रतीक कशें, एक उगडास कसो सरकाराक शिटकावणी दिवपाक हांगा जमल्यात. माझ्या इश्टांनी, वांगड्यांनी ह्या सगळ्या प्रश्नाचेर उजवाड घाला. नाना तरेचे प्रश्न आसात. आमकां आमच्या शेतकार आनी कुळागर भाव आनी भयणी तांच्या बद्दली खळखळ आहा. स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट क्लियरली सांगता की शेतकारांक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिवपाक जाय. आयज आमच्या गोंयांत सबार पीक जाता. सबार पीक कुळागरांत जाता, जावं ते नाल्ल, सुपारी, काजू, जाल्यार ताका फावो ते दर मेळना. ताका लागून आमी सरकाराक सांगतात, ह्या शेतकारांक, आमच्या शेतकारांक आनी त्याच बरोबर कुळागरांनी काम करतात आनी कुळागर तांकां तेंच्या जे पळय कितें ते प्रोड्यूस करतात तेका स्वामीनाथन रिपोर्ट कॉस्ट प्राइस इंटू 2 प्लस 50% जो फॉर्म्युला आसा तो फॉर्म्युला लागू करून तांकां फावो तो दर दिवचो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिवचो. त्याच बरोबर आमच्या कदंबा, PWD कामगार, गोवा डेअरी, संजय स्कूल, त्याच बरोबर रिव्हर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंट आणि संजीवनी सहकारी साखर कारखाना आणि जो शुगर केन रोवपी लोकांचो, जे ऊस रोवपी लोकांचो खूबशे प्रश्न आसात. ते प्रश्न ताबडतोब सरकारान सॉल्व करचे. आता म्हाका डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर ताका हांवें फोन केल्लो. ताणें म्हाका सांगलें की आमी बेगीच्या बेगीन प्रश्न सुटोवपाक प्रयत्न करता. आमचे ऑन कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांक ब्रेक दिताले ताच्या बद्दलय ताणें सांगलें आमी प्रपोजल मूव केला सरकाराक की ब्रेक दिवचे न्हय ज्या मेरेन तांचो प्रश्न आमी मिटयना त्या मेरेन अशें म्हाका सांगलां. पण प्रपोजल सरकाराक दिला. तो प्रपोजल सरकारान मान्य करून बेगीच्या बेगीन सोल्युशन काडचे. आमच्या भुरग्यांचे, तरुणांचे कितलेशे प्रश्न आसात. 10,000 नोकऱ्यांक 10,000
10,000 आमच्या तरुणांनी ऍप्लिकेशनां दिली 300 पोस्टाक लागून. करप्शन वाढला, त्याच्याबद्दल दिसान दीस पेपरांनी सगळे हे येता, घाण येता. आमकां हे सोसूंक जायना, पळोवन आयकून वाचून आमकां सोसूंक जायना. ताका लागून आमी म्हणटा नितळ सरकार, लोकां खातीर सरकार, लोकांचे प्रश्न जे आसा वेगळे वेगळे लोकांचे ते सगळे प्रश्न आयज आमच्या इश्टांनी तुमच्या फुडें प्रश्न दवरला. फार्मास्युटिकल कंपनीन काम करता त्या कामगारांक एजमा लायला, एसेन्शियल सर्व्हिसेस मेंटेनन्स ऍक्ट. आमी आमच्या मुख्यमंत्र्याक ह्या व्यासपीठा वयल्यान आमच्या सगळ्या ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस, कोकागो, जांतो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वॉटरवेज, रिव्हर नॅव्हिगेशन, सगळे वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटाचे कामगार आसात. हे संजय स्कूल त्या कामगारांचेर जुलूम जाता. या सगळ्या कामगारांच्या वतीन आमी आनी फार्मास्युटिकल कामगारांच्या वतीन खेरीत भाशेन आमी आमच्या मुख्यमंत्र्याक बाबू प्रमोद सावंत, डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि त्याच्या मिनिस्टरांक उलो मारतात. फाल्यां गोंयचो सुटके दिन, त्या दिसा तुम्ही भरलेल्या अख्ख्या गोंय तुमकां पळयता. त्या दिसा एसेन्शियल सर्व्हिसेस मेंटेनन्स ऍक्ट जो एजमा नोटिफिकेशन तुम्ही लायला, तो रिन्यू केला, तो तुम्ही फाटी घेवचो, ही आमची एक तुमच्या लागीं कळकळी उनवे आमची मागणी आसा. सरकारान हेका मान्य दिवचे आणि कामगारांचेर जुलूम जावपाचे बंद करचे. कितलेशा फार्मास्युटिकल कामगारांक युनियन केला म्हणून ट्रान्सफर केला, सस्पेंड केला, त्यांना डिसमिस केला. हे सगळे फार्मास्युटिकल कंपनीच्या मॅनेजमेंट आपण मुख्यमंत्र्यांक शिटकावणी दिवची, तांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करचे. आयज काय कंपनीनी 50-60 कामगारांचेर एन्क्वायरी आणि सस्पेन्शन आणि विक्टिमायझेशन चालू आसा गोंयांत. हाचोर आमच्या सभेन खोर आमी निषेध करता. आमच्या भुरग्यांचो फुडार तुम्ही बरो विकसीत करचो, तांकां बरो फुडार दिवचो, तांकां नोकऱ्यो दिवच्यो, फावो त्यो नोकऱ्यो दिवच्यो, हे आमी तुमच्या लागीं मागतात. पैसे घेवन न्ही, करप्शन करून न्ही, नितळ सरकार तुम्ही गोंयांत हाडचो आणि नितळ सरकार तुम्ही चलोवचो. हे आमी लोकांच्या वतीन, शेतकारांच्या वतीन, कामगारांच्या वतीन, चिरलेल्या लोकांच्या वतीन आमी हांगा तुमच्या फुडें उलो मारतात. इश्टानो, वेता वेता हांव मुख्यमंत्र्या उगडास करता. प्री प्रायमरी हेल्पर्स तांकां अजुनूय 8,000 रुपया पगार आसा. तांकां ताबडतोब तांचो पगार एटलिस्ट एक 25-26,000 तो करचो. आमी मिनिमम वेजेस 24,000 एका म्हयन्याक करचो. म्हणल्यार दिसवाडो एका दिसाक 1,000 रुपया अकुशल कामगारांक फारीक करचो, अशें म्हणून आमची मागणी आसा. ह्या मागण्या बरोबर आमची दुसरी मागणी म्हणल्यार कमीत कमी पेन्शन कोणी असो तो गोंयांत ताका 10,000 रुपया आसचे. सगळे जे कश्ट करपी लोक 60 वर्सां, 58 वर्सां वयर, 60 वर्सां वयर जे रिटायर जाल्यात तांकां 10,000 रुपया म्हयन्याक पेन्शन आसचे. आयज कितलेशे आवय बापूय कश्ट करून भुरग्यांक वयर काडून तांकां शिकयलां, पण ह्या आवय बापूय रिटायर जाल्यात जाल्यार तांकां पेन्शन सारकें मेळना, कसलो आदार ना, भुरगीं तांकां पळयना. म्हणून आयज एक अस्त्र दुखिस्त एक पिडेस्त आणि खूप खर्चीन आणि खूप त्रासान आमचे जे चड वर्साचे वयाचे सिनियर सिटीजन आयज रोडान मारून आपले दीस काडटात. ताका लागून कमीत कमी पेन्शन 10,000 रुपया आसचे, ही आमची मागणी आसा. इश्टानो, हांव तुमकां आमच्या पत्रकार भावांक, भयण्यांक, वी विश यू
and the entire people of Goa a very happy Goa Liberation Day. आणि आमच्या सगळ्या भावांक आणि भयणांक ज्या हांगा जमल्यात ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस एआयटीसीच्या वतीन हांव तांकां सगळ्यांक कोकोगोच्या वतीन हांव लाल सलाम दिता, तांचे वंदन करता. देव बरें करूं. कॉम्रेड सगळे उठे आता एक फोटो जाय तांकां. कॉम्रेड मातशे उठेन या सारखे मदी आता ब्लॅक कार्ड वयर धरात सगळे मदी या अशें पयस चला रे ते पयसल्यान पूण मदी मुखार या. लाल पौडा लाल पौडा कौन लड़ेंगे कौन लड़ेंगे कौन लड़ेंगे हम सब हमारी ताकत हमसे जो टकराएगा नहीं चलेगी कोई तो सरकार जागोदा कोई तो सरकार अरे कोई तो सरकार हम सब हमारी ताकत हमसे जो टकराएगा कभी पगार लाल पौडा कॉम्रेड प्रेसवाले जस्ट नाव आताच आम्ही संजय स्कुलाचेर उलयताले कशे त्यो लोक जे आसात थंय आया ज्यो आसात त्यो कश्यो भुरग्यांच्यो जपणायो घेतात. आमी जेन्ना हांगा कॉम्रेड उलयतालो 2 ग्रुप अशेच अपंग भुरग्यांचे हे प्रदर्शन हांगा हे सरकाराचें प्रदर्शन चल्लां. इट्स अ गुड थिंग, प्रदर्शन जाय, पूण ह्या सरकाराची मोखरी पळयतले जाल्यार आता 2 ग्रुप जे आयल्यात त्या भुरग्यांक खुबशे जाणांक दिश्टी पडना आणि मॅक्झिमम 2 भुरगे फाटल्यान एक आया तांकां अशी बावडी घेवन व्हरता आनी तांकांच पयशे मेळनात, तांचोच पगार मेळना. तांकां सकाळी फुडें आपयता कामां, 1:30 स्कूल सुट्टा आणि 4, 4:30 सुद्धा प्रिन्सिपल आपले सारण मारा हे मारा ती कामां दितात. सो हे सरकाराचे दोळे 2 भशेन उगडटले. एक आमी डेमॉन्स्ट्रेशनां करतात ती तेंच्या कानाकडे पावनात, पण प्रेस इज ऑल्सो व्हायब्रंट. ह्या सरकाराच्यो जर गुटलवण्यो ह्या दिसांनी येतात त्यो प्रेस आनी युट्यूब ह्या माध्यमांतल्यान चड आयज येवपाक लागल्यात. सो जस्ट नाव 2 ग्रुप केला, एक ग्रुप भितर आसा. आय रिक्वेस्ट प्रेस जांकां कोणा जर टायम आसत हेका तेणी तेंची मुलाखत घेवची आनी तेंचे जे वतात तेची हे मातशें काडात, कित्याक यू वील ऑल्सो नो वाय वी आर अगेन एंड अगेन सेइंग संजय स्कूल. थँक यू. लाल पौडा